नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. टर्मिनेट केल्ली 7य अंगणवाडी स्टाफ उपासाक आझाद मैदानार. 31 मे सावन ती साखळी उपासाक आझाद मैदानार आशिल्ली. मुख्यमंत्र्याचे आल्तीन घराभायर धरणे जालें. काँग्रेसीच्या हृदयनाथ शिरोडकरांचो तेंको घेतलो म्हूण स्ट्रायकार गेल्यार 1,500तल्या 7 जाणांक काडिल्ली. खात्यान तांकां 6 म्हयने कॉन्ट्रादार घेवपाची ऑफर दिल्या. तांकां मान्य ना. गेले 22 दीस अंगणवाडी वर्कर्सान आझाद मैदानाचेर स्ट्रायकाक बशिल्ली ती आनी तेंच्यांनी आयज प्रेस ब्रिफींग घेवन तेंच्यांनी डिक्लेअर केला की आयच्यान ती 7 जाणां हांगा स्ट्रायकाक बसतली. दीस पयलीं आमचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जे कितें हेल्प करूं शकता तें आपूण करता. सो आमी काल वचून तांकां मेळून आयलीं जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता. मागीर तुमी हांगासर जर बसतलीं 2 दीस दिता तुमकां, तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतो की तुमकां अरेस्ट करा. सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलां. आमी उठता पण आमकां ऑर्डर आमची कितें ऑर्डर दिया म्हणून ते सांगता आमी ऑर्डर दिवं शकना म्हणून. ऑर्डर दिवं शकना जाल्यार आमी उठून करतली कितें हांगा, नाजाल्यार तुमकां भितर घालतली घाला म्हणटा आमी. सरकार कडेन न्याय मागपा लागून हांगा येयल्ली आसा नाल्यार कोणा कडेन मागप. तर सरकारान दाखोवन तरी दिवपाक जाय न्ही. आपले हक्क आमी कोणाच्या दारार वचून बसपाची. आझाद मैदानार बसपाक जाय आझादी ना आमकां जाल्यार आमी खंय वचपाची. आतां तो सांगता की तुमी उठात म्हणून. आयज आमी उठली जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो. ह्या आझाद मैदानार आझादी लागूनच बसप न्ही. आनी आमकां 24 वर्सां म्हाका स्वता 24 वर्सां जॉबाक जाली आनी आतां आमी ज्या मनशा कडेन गेल्ली सेक्रेटरी कडेन तो आमकां सांगता की तुमकां फ्रेश घेतली म्हणून. आतां 24 वर्सां आमी जॉब करून आमचो कितें फायदो जर फ्रेश घेतली जाल्यार. नॅशनल हेराल्ड केशींत राहुल गांधीक ईडी उजरायता म्हूण देशभर काँग्रेस रस्त्यार. गोंयांतूय काँग्रेस कार्यकर्त्यांचो राजभवना भायर निशेध. अध्यक्ष अमित पाटकार धरून बरोबरच्या कार्यकर्त्यांक पोलिसांनी उखल्ले. एकूय आमदार ना. सगळे खंय ट्रेनिंगेक बिझी. ईडी मुखार आज राहुल गांधीची आतां मेरेन 30 वरां मायज चवकशी जाल्या. आज ना, शुक्रारा समन्स. राहुल गांधीक आनी सोनिया गांधीक ईडीन समन्स केल्या म्हणून गोवा काँग्रेसीन आयज दोनापावला प्रोटेस्ट केलो. ह्या प्रोटेस्टाक तेंचे कडेन परमिशन नाशिल्ली म्हणून तांकां पुलिसांनी डिटेन केल्या. डिटेन करून तांकां पेडणे पुलीस स्टेशनार व्हेल्या. बंद करा तानाशाही बंद करा. जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है. जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है. हात लावपाक कोणी सांगले? हात मोडून उडयतली आतां आमी. हातच मोडून उडयतली. जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. बेकायदेशीर जमीन हडप करपाचे केशीचे चौकशेक सरकारान SIT नेमल्या. कोस्टल बेल्टांत खंय चड केशी ना म्हळ्यार
60-70 केशी नजरेमुखार आयल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. SP, DYSP, उपजिल्लोधिकारी, PI, पुरातत्व खातें आनी रजिस्ट्रार खात्याचे अधिकारी टिमीत अजाक म्हळ्यार सरकारी जमीनूय खंय ट्रान्स्फर केल्यात. इलिगल लँड ट्रान्सफर आणि लँड ग्रॅबिंगाच्यो ज्यो गोंयभर केसी आहा तितून इन्व्हेस्टिगेशन करपाक गोंय सरकारान एक SIT स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम फॉर्म केल्या. ह्या टिमीत 7 जाण मेंबर आहा. तितून SP क्रायम ब्रांच, डेप्युटी कलेक्टर सावथ गोवा, 2 PI, 1 DYSP आणि एक रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम आर्किओलॉजी एंड रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम स्टेट रजिस्ट्रार अशी टीम आहा. आणि ह्यो गोंयभर ज्यो केसी रजिस्टर जाता, FIR जाता लँड ग्रॅबिंग और इलिगल लँड ट्रान्सफराचे केसींनी, तितून ह्यो इन्व्हेस्टिगेशन करतल्यो. काल SITची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत हांव पुलीस डिपार्टमेंटांनी वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली, तिसऱ्यानूच विकली. आर्किओलॉजींतल्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केले. काही तिसरो दिवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे आणि तेंच्यांनी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर म्हणजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्याने जे रजिस्ट्रेशन केलं कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केलं आसतना आनी कितें केलं आसतना वेरियस केसीस जर पळयत म्हणजे आतापर्यंत लक्षात येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा आनी वीच इज एन खूब व्हडलें लँड स्कॅम आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टात चड आसा. म्हणजे आतां आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो, पेडणे आसतलो, ओके, हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे, ह्या भागात चड आसा. आनी थोड्या हितूनी गव्हर्मेंट लँड जे आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही तर थोड्याच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ली आसा. ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो SIT कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्व्हेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी SIT फॉर्म केल्ली आसा. आनी SIT नेफोटी म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, त्याच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हेजे सगळें काम करतले पयलीं आनी ताजेर बेगिनाच बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जाता. कितलो टायम दिला? कंप्लेन तेंच्यांनी डायरेक्ट SIT केल्यार जाता. तेंच्यांनी डायरेक्टली डॉक्युमेंट्स लावपाचे किंवा कन्सर्न आपल्याक कितें आहा पळय न्ही तो प्रत्येक म्हणजे ती कंप्लेन डायरेक्ट SITकूय मार्क केल्या जाता विच SP क्रायम इज हेडिंग द SIT क्रायमान व्हरून एंटर करता. कितलो टायम दिला तुम्ही SIT कसो? SIT प्रत्येक केस घेतल्या उपरांत जे आहा पळय न्ही जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जाता. कारवारा कोंकणीवाले आनी कर्नाटक रक्षण वेदिका वेल्यांचे कोंकणी सायनबोर्डा वेल्यान वाजला. कारवार पालिका वाठारांत रस्त्यांची नांवां दाखोवपी कोंकणी दिशादर्शकांचेर काळो पेंट फासला म्हूण कोंकणी वाल्यांची पुलीस कागाळ घेवन पुलिसांनी 10 वरां काडली. कोंकणी दिशादर्शकांचेर काळो पेंट फासपी कन्नडी गुंडांचेर कारवाय करची म्हूण मागणी. बोर्डाक घेवन थोड्या लोकांनी काळे पेंट मारलो. त्याच्या अगेन्स्ट आज आमी स्टेशनार येवन बशिल्लो आसात. आमगेले कोंकणी अभिमानान, कारवार अभिमानान आमी हे कोंकण्यान बरयले चूक आसा आनी हेंचेर FIR करता म्हणून आनी कारवार पुलीस स्टेशनाचेर आज आमगेले FIR घेते नात, NC कन दिते आसात आनी हेजे बद्दल आमगेले मुखार दिसाक होराट करतले आमी आनी आमगेले कारवारात DCक मनी करतले आनी आमगेले कोंकण्यान परत बरोवंक लायतले म्हणून आमगेली इच्छा आसा. आज एक सगळ्या कारवारात सगळ्या खबर उरतले एक गरम न्यूज चलती आसा. कितें म्हणल्यार हे थोडे लज नाशिल्ले थोडे लोक आज भाशे बद्दल हिंगा लोकां भितर राजकीय करते आसतात. हिंगा सालोन साल म्हणल्यार आमगेल आजपणच्या काळाच्यान हिंगा आमगेल कारवारात कोंकणी भाशे चलते आसा आनी हे लोक बीन जे आमगेल कारवारात सुरू केल्ले ते बीन कोंकणी उलयचेत. आनी हे लोक भाशे बद्दल इतले आसा हेमी स्वता पोराक इंग्लीश स्कुलाक घातल्यात तर तेमकां लज ना न्ही. लज जरा तरी लज आसा तर तेमी कोण तेमगेल भुरग्याक कोण घेवन कन्नड स्कुलाक घालचे. आनी हे लोक टॅक्स चोरचे खातीर कर्नाटकात जास्त टॅक्स म्हणून सांगून गोवा पासिंग गाडी घेवन फिरतात. तस जाल्यार कर्नाटका रजिस्ट्रेशन करा आणि कर्नाटका पासिंग करून घ्या. गोवा पासिंग कित्याक दवरतात आणि घरात हेमी उलयतात. जो मनुष्य जो एक हेमगेले सगळ्या अध्यक्ष म्हणटात तो मंगळूरचो तो तेमगेल घरात तुळू भाशा उलयता. तेन्ना आमकां किंचित कन्नड लागना. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. सुवारी एग्रो उद्योगाची जमीन विकून मेकळे. जमनीचे थर्ड पार्टी रायट्स जाल्यात. मालकी सरकारा कडेन ना. त्या जाग्यार उद्योग घालप काय हावजिंग प्रोजेक्ट ते सरकाराच्या हातात ना.
दाबोळेचो आमदार मंत्री माविन स्पश्ट उलयला. गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण भावून बिर्लाक जमीन दिल्ली ती जुवारी विकूंक सोदता. मोठे स्कॅम म्हूण आमदार विजय उलयल्लो. Land was given in the 1971 papers. There was nothing in the code which said that land is only to be used for only industry. That means it can be used for something else. Once the land is transferred to another party, and after so many years it is their land per se, number one. Number two, government also considered, me as a government, we definitely had the view we should have that land going for industry. But I am afraid now where objections are coming, they are too late, because they have already sold the land to other third parties, and further those parties have sold to other people who have bought the land, whether to build houses or to build colonies. I don't know, I don't have those details, but I know one thing for sure: third party rights have been already created, and once third party rights are created, I don't know how much we can do to retrieve the land. But there is no provision in law, once land given to of such a scale of, and that too in the 70s, early 70s, whether we can retrieve the land back, I really don't know. That we were supposed to be held before 19th. Can it be held? Have we initiated a process? Has Goa State Election Commission initiated a process? It's a big no. Which means, in essence, before, as soon as their term expires, you should have administrators in place. We have already taken the steps. You will see administrators in place much earlier than you expect. By Monday? Certainly. फुडें गोंयांतूय विजेची गरज वाडटली. विजे बरोबर ग्रीन सोलर पॉवराचेर शिफ्ट जावपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. सरकार येता त्या विधानसभा अधिवेशनात नवे पॉवर धोरण जाहीर करतलो म्हूण वीज मंत्री सुदीन उलयलो. सरकारी कॉलेजी खंय सोलर पॉवर करतल्यो. पर्वरे सचिवालयाक 40 किलोवॅट सोलर पॉवर प्लांट बसयला. शेतकारांकूय सोलर पंप. कन्व्हेन्शनल एनर्जी जी फोसील फ्युएल आसतले, हायड्रो पावर्स आसतले, हातूंतल्यान वी आर गोईंग टुवर्ड्स अ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी वीच इज एन सोलार पॉवर एनर्जी. इट इज एन नीड ऑफ अवर्स. काळ बदलता तसो आमकां सगळ्या जाणांक बदलप हें गरजेचें आसा, आनी जर आमी त्या बदलत्या काळा प्रमाणे जर चेंजीस केले नासत जाल्यार आमकां वेगवेगळ्यो शॉर्टफॉल्स, शॉर्टकमिंग्स आमकां दिसून येतल्यो. आनी ताकाच लागून द गोवा गव्हर्मेंट हॅव टेकन द डिसिजन टू गो ऑन द सोलार पॉवर. यू कॅन कंपेर वीथ एनी स्टेट. ह्या आठवड्यातले 3 दीस शटडावन किंवा दिसभरातलो 12 सकाळी 8 सांजे 8 लायट दितली म्हणटा ते, कित्याक इट इज शटडावन आसा. बट वी हॅव नेवर टेकन द शटडावन फॉर अ सिंगल आवर. गव्हर्मेंट कॉलेज, त्या गव्हर्मेंट कॉलेजचेर सगळे कडेन सोलर एनर्जीचे प्रोजेक्ट दिल्ले आसा, आनी ते कंप्लिशन जाले नंतर मुख्यमंत्र्याच्या हातान ताजें इनॉग्रेशन करता. आमची जी सोलर पॉलिसी आसा हांव डिक्लेअर करना हांगा, कारण एसेंब्ली आमची आसा, एसेंब्लीत आमी डिक्लेअर करता. आज सादारण 70 ते 80 मेगावॅट गोंयांत वीज मॅन्युफॅक्चर जाता. मागीर ती सोलर आसूं किंवा गॅस एनर्जी आसूं. जे एम आसा की एका वर्सान वी शूड क्रॉस 150. 200 पंप सोलर एनर्जी खातीर आमकां एका 6 म्हयन्यां काडपाचे आसात. जी अलायनमेंट सुपा हाका एप्रूव जाली आनी सुप्रीम कोर्टान म्हटलें की ह्या अलायनमेंटान ते हाडचें. आमी वी हॅव डिसायडेड, कारण आमकां झाडां मारपाची गरज ना. आतां झाडां मारपाची गरज ना. आतां फक्त ज्यो आमच्यो सुपा लायन आसा ताजेर जावं कितें प्रॉब्लेम आसा तितलेच आमकां कटशाट करपाचे. उद्योग मंत्री माविनान ड्राफ्ट उद्योगीक धोरण जाहीर केलें. जमीन दितना पारदर्शकता आसतली. मोठ्या युनिटांक 3 म्हयन्यां भितर, ल्हान युनिटांक 2 म्हयन्यां भितर जमीन. उद्योगांक जमीन हो खंय मोठो मुद्दो आशिल्लो, तो आतां सोंपो जातलो. सरकार आनी IDC बरोबर वावुरतले. येता त्या अधिवेशनात कायदो आनीक उद्योगीक जमीन घेवपाची तयारी. Maximum time for bigger units will be 3 months, and the smaller units it will be 2 months only. Now there is going to be one single application which will be forwarded to all the other departments. Similarly, even for land conversion, which is very much necessary, we are going to empower the
investment promotion board itself for change of land use. So this way it is going to cut down on the time taken for various formalities to be completed. We had to wait, the industry had to wait for permissions for a long time, and then after getting the permission they were planning the setup. Here we have evolved a system. Yes, we are satisfied that this is a good industry. In the interest of God, you set up before your actual production starts. Then you have to, by that time you would have obtained all the basic permissions that are required from any department. So that is going to be the new thing in the entire policy. See, one thing I will tell you very clearly. You cannot have a set, suppose you say 80% reservation, practically which will not work. Once we say training, skill development, once we say incentives for adoption of green practices and local employment generation, whatever incentives or benefits which will accrue to them from the government, it will be done only if they employ the locals. So this is what will be done, and which is very much on the table, which is part of the new industrial policy. The government has planned to prepare a land bank which will be available, visible on the net, on our website, as to where actually land is available and how much land is available. So industry also knows that if I go to this industrial estate, this much land I can get. If I go to that industrial estate, I can get that much of land. Privately also there are some people who are willing to give their land for industry. All that is going to be available like a land map with the industries department, and this is the first what we are planning. This is a draft industrial policy. It is open for suggestions from the public. I would welcome before the assembly session, because then we have to get the law passed in the assembly. Okay. कदंबात दर वर्सा कोट्यांनी लॉसात इतले जाल्यार 26 तरी बरी दियात. आयिल्ले दिसा कदंबा बंद पडटा. महामंडळ जायच कित्याक काय म्हूण आपाचो प्रस्न. मुख्यमंत्री 500 इलेक्ट्रीक कदंबा हाडटा. इतल्यो बसी जाय कित्याक. नव्यो कदंबायक बंद पडटात. कदंबाचो अध्यक्ष म्हणटा बसी जाल्यात पोरण्यो. बसींची शॉर्टेज रुटार घालच्योच पडटा. हीच समज कदंबाची लायफ खंय तरी लोकांक धोक्यान घालता जाल्यार ही कदंबा कॉर्पोरेशन जाय कित्याक. एक वाटेन त्याय वाटेन लॉस करता पयशांनी वाटेन, ह्या वाटेन लायफानूय लॉस करता. म्हाका दिसता खंय तरी अशें जालां की फाटल्या दिसांनी सीएमान म्हणलें की आपूण 500 इलेक्ट्रिकल बसी घेतलो म्हणून आनी 5 अरे पयलींच लॉस आसा ते भर आनी आसा ते पयले सारके चलय आनी 500 घेवन करतलो कितें. फाटल्या दिसांनी 4 इलेक्ट्रिकल बसीस तुमी फाटोफाट पयला. खंय तरी स्टेरींग घट जालें, खंय पावर स्टेरींग घट जालें, खंय तरी ह्युमिडिटी जावन गाडी बंद पडल्यो, खंय तरी कितें म्हणटा ते डस्टा खातीर गाडयो बंद पडल्यो. आयज तरी ह्यो कदंबा ज्यो डिझलाच्यो आसा त्यो बंद करतना मॅकानीक रस्त्यार मेळटा, रिपेर करपाक मेळटा. इमेजीन करा हे सॉफ्टवेअर इंजिनियर हाडून तूं सॉफ्टवेअरान पयलीं घालतलो, ती सिस्टम सोदतलो आनी तेजेर मागीर हे काडटलो. खंय तरी दुर्दैवाची गोश्ट आसा ही. जो ड्रायव्हर आहा ताका आमच्या ऑफिसांसून ताका सस्पेन्शन ऑर्डर दिल्ली कडेन आसा. गाडयो ज्यो चलता त्यो आमी सगळे रिपेर बी करून रस्त्यार घालता आमी. तश्यो लोकांच्या जिविताक हानी जावपा खातीर आमी पोरण्यो गाडयो जावं अनफीट गाडयो आमी तशें घालना. सो ताका आतां कित्या खातीर एक्सिडंट जालो ताची चवकशी चालू आसा. तेज्या उपरांत कळटलें. थोडे म्हणटा तो पिल्लो बी म्हणटा, पूण अशें आयकपाक आयलां की ड्रायव्हर तो केन्ना सोरोच पी नासलेलो. पयलीं आमच्यो ज्यो बसी आसा न्ही त्यो 8 वर्सां पयलींच्यो बसी. सो खुबश्या अशा जाग्यांचेर त्यो बसी आमकां घालच्योच पडटा रिपेर करून, कारण आमचे कडेन बसी शॉर्टेज आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.